नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन हालींच काँग्रेसीची जी पब्लीक मिटींग जाली पळय ताच्या उपरांत एक वेगळे तरेची उर्जा निर्माण जाल्ली आसा आनी ताच्या उपरांत एक वेगळे तरेची कॉन्ट्रोवर्सी निर्माण जाल्ली आसा. काँग्रेस कॉन्फिडंट आसा काय ना फुडलें सरकार करपा खातीर हो प्रश्न आतां प्रत्येक जाण विचारपा लागिल्लो आसा. कारण ताकाय फॅक्टर्स वेगवेगळे आसा. अजून म्हणसर अलायन्साचेर कांय उलोवणी जायना, दुसऱ्या वटेन काँग्रेसी मदलेच फुडारी एकमेका कडेन झगडटा. अशें आसतना काँग्रेस कितली सक्षम आसा स्वताच्या बळाचेर सरकार घडोवपा खातीर. आतां होच प्रश्न घेवन आमी रिक्वेस्ट केला आनी आमकां मान दिवन आमच्या स्टुडियोन आयिल्ले आसा गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर. येवकार तुमकां. सो सद्या हो प्रश्न सगळ्यांच्या मनान पडटा की एक युनायटेड काँग्रेस सुरवातेक जालें तें जालें की पाटकाराक काडलो आनी गिरीश आयलो. सो आमकां दिशिल्लें तें एक इनिशियल रिएक्शन आसतलें म्हणून. आतां म्हणसर तोच वाद चल्लेलो आसा सद्या पळयत जाल्यार. कोण आपोवना म्हाका, कोणाक आपयलो म्हाका. हे वाज खंयच ना न्ही. ना तर थंय कसलीच कन्फ्युजन ना, झगडीय ना कोणाची. सो खंयची झगड्यांचेर उलयतात. आतां झगड्याचो विशय काडचो म्हटल्यार सरळ अमित पाटकर विरुद्ध गिरीश चोडणकर हो जो विशय चल्ला पळय न्ही, तो खंय तरी सोंपपा जाय. खंय तरी कोण विरोध आमी खंय तरी कोणाच्या विरोधान उलयल्या कांयच इशू ना. म्हाका दिसता मिडिया तरी इशू करपाक सोदता. तो ताणें तर तुज्या एजीचेर सुद्दां उलयलो. पाटकर म्हणपाक गिरीशाची वया प्रमाणे विसरता म्हणटा तो लोकांक आपोवपा सुद्दां. त्या हाजेर हांव कॉमेंट करपाक सोदना, कारण तो इमिजिएट पास्ट प्रेसिडेंट इज एन इन्स्टिट्यूशन इन इट सेल्फ. सो हांवें तेजेर कितें पब्लिकली कॉमेंट करप इज नॉट फेअर. आनी एज इज अ नॅचरल प्रोसेस. तितूंतल्यान हांवूय वयतलो, तोही वयतलो, आनी खूब करोडांनी पयशे आशिल्ले तेय वयतले. सो कोण ती पयशे आसूं सुद्दां हेज प्रोसेस आडोवपाक शकना. पूण आजून हांव म्हाज्या सर्विसींतल्यान रिटायर्ड जाल्लो ना. पूण म्हाका पॉलिटिकल कंपल्शना खातीर फेब्रुवारींतल्यान वॉलंटरी रिटायरमेंट घेतलें हांवें इतलें. बट इज काँग्रेस युनायटेड? ऑफकोर्स काँग्रेस इज युनायटेड. खंय डिविजन खंय आसा? डिविजन आसा ते BJPच्या तकल्यान आनी CMच्या तकल्यान. आनी CMचें कामूच तें. तेणी मेन जी ओपोजिशन पार्टी आसा तांकां डिवायड करप, युनायट जावपाक दिवप, हे ते प्रयत्न करतलेच नक्कीच. आनी आमी BJPक ब्लेम करपाक शकना. पाटकर इज नॉट इन सिंक विथ यू. एटलिस्ट यू एग्री दॅट? सी, आमी कोण आसा सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचे प्रयत्न करतात. आमी जितले जातात तितले प्रयत्न करतात. कितें म्हणलें जाल्यार सुद्दां आमी कोणाक रिएक्ट करपाक वचनात. आमकां जाय सोंसपाक जाता तितले आमी सोंसतले. कारण आमकां युनिटी दवरपाक जाय आनी गोंयकारांक एक क्लियर मॅसेज वचपाक जाय की आमी सारके सिरियस आसा म्हणून. सो एक पावटी सोंसपाक पडटा खुबश्यो गजाली, आमी त्यो सोंसतात. नो प्रॉब्लम. पाटकराक सोंसता ना कशी जी स्टेटमेंट जावं कितें येयलें जाल्यार आमी सोंसतात. ताका परत रिएक्ट करून ते आमचे भितर ती झगडी आसा म्हणून पब्लिकली हें जाता न्ही, इश्यू जाता. सो पूण आसा मातशी झगडी नाच न्ही. झगडी आसपाक कितें तरी आसपाक जाय. यू आर ब्लेमिंग चीफ मिनिस्टर, पण आमकां क्लियरली दिश्टी पडटा की आजून म्हणसर पाटकर हॅज नॉट बीन एबल टू डायजेस्ट द फॅक्ट दॅट देर इज अ चेंज अँड यू आर नॉट बीन एबल टू कन्विन्स हिम की प्लीज बी पार्ट ऑफ काँग्रेस इन अ रियल सेन्स. We are making all of our efforts. Our national leaders are also making. Our in charges are also making. Various people also that day. Elton also tried him day before Kharge ji came. Okay, we are working on that. It's okay. केन्ना वर्किंग इलेक्शन लागीं पावलें. आमी काम काय बंद जालें ना न्ही. काम पार्टीचे खंय बंद जालें अशें दिसता तुका? सिग्नल दॅट काँग्रेस इज नॉट युनायटेड. पार्टीचे खंय तरी कामाक इफेक्ट जाता अशें दिसता तुका? आमी डिस्ट्रॅक्ट जाता अशें दिसता. कोणी आमकां डिस्ट्रॅक्ट करपाक सोदता आसतना सुद्दां आमचो फोकस आसा गव्हर्मेंटाक एक्सपोज करपाचे. आमी एक्सपोज करीत आसात. ऑर्गनायजेशन बिल्डींग पयलीं तुमी चार्ज घेतकात. म्हाका जवळ जवळ 2-2.5 म्हयने आतां जातले. ते 2.5 म्हयन्या भितर आमी कितलेशेच एग्रेसीव एजिटेशन जालें, गव्हर्मेंट एक्सपोजूय जाला. म्हापशे सारके व्हडले फंक्शन जे एक क्रांती दिसाचे आमी घडोवन हाडलें. जवळ जवळ 1,500-2,000 लोक त्या हेका. तेजे नंतर वेगवेगळे प्रोटेस्ट इन्क्लुडींग मिड नायट. आमी एक रातचो सडनली राहुल गांधीक अरेस्ट केल्ले ना. म्हणजे सडनली इतलो लोक रातचो येवपाक शकता, सगळे शॉक. पयर तुमी पळयलें आसतलें म्हणजे क्रावड
कितलोसोच भायर आनी बसीन उरला ट्राफीक जाम जावन Meeting जाली ते दीस. मिटींग जाली ते दीस. म्हणजे हे केन्ना दिसनाशिल्लें न्ही. आनी हे एकटो हांव न्ही, सगळे आमी एक जावन काम करता म्हणून हें दिसता न्ही. आमी जर तितून भितर डिव्हिजन आशिल्ली, फूट आशिल्ली आनी कितें जाल्यार अशें एक जावपा नाशिल्ली कॅडर. कॅडर आमचो सगळो एकूच आसा. विषय मागे येता त्या हेचेर, पूण अमित पाटकराक इवन तुमी आपयना आनी ओगीच सांगता की व्हॉट्सॅप मेसेज धाडली. तुमची सद्या व्हॉट्सॅपाची जी चल्ला पळय, एक तरी व्हॉट्सॅप सुद्दां अंडरस्टँड सद्या येतलो म्हाका दिसता चीफ आनी बाबा तुमचे मोबायल दाखया आमकां कितें प्रॉब्लेम जाला काय म्हणून. कोणें युरीन धाडलेलो मेसेज विजयाक पावना आनी म्हाका दिसता MK शेखान धाडिल्लो मेसेज अमिताक पावना काय ताका पावलंय म्हणून तो सांगिना. वॉट एक्झॅक्टली तुमी आमी क्लॅरिफाय केलं न्ही तें ऑलरेडी. आनी तेजी एक मेसेजूय दाखयल्या न्ही मिडियान सगळें. आमी नॉर्मली आमी कंट्रोवर्सी वचना, पूण खंय तरी पार्टीचेर इफेक्ट जाता न्ही. पार्टी खऱ्यांनीच कम्युनिकेशन ना काय अशें लोकांक दुबाव पडटा. सो त्या दृश्टीन आमी तें क्लियर केल्लें इतलेंच. सिंगल टीक आसा ताचेर, ताका पावना मेसेज सिंगल टीक तेजेर MK शेकालेचेर. हय बरें ओके. सो आमी मातशे व्हॉट्सअप खेळया. म्हाका एक तूं मेसेज धाड आतां धाड म्हाका हाजेर म्हणटा तूं व्हॉट्सअपाचेर मेसेज धाड. एक मिनीट त्याचे पयलीं हांव कितें तरी करता आनी म्हाका मेसेज धाड तूं. बेश्टेच तुगेले विवरांकूय मातशें व्हॉट्सअपाची टॅक्नोलॉजी कोणाक खबर नाशिल्ले आसात तांकां नॉलेज अशी जस्ट. ओके ओके तेय मातशें फर्स्ट टायम व्हॉट्सॅप खेळटा. व्हॉट्सअप खेळ तुमी एकूच मिनीट हांव कितें तरी करता. आतां टॅक्नोलॉजी मातशी यूज करुया. धाडू ओके राव एक मिनीट. हां ओके. सो आतां तूं म्हाका मेसेज धाड की म्हाका इंटरव्यूक यो म्हणून. हां डियर गिरीश सर प्लीज कम फॉर द इंटरव्यू. ओके धाडू धाड म्हाका. ओके धाडली सिंगल टीक द रेंज ना धाडली. हय ओके कितें येयला. सिंगल टीक येयला. हय ओके ऑन नाच फोन तुजो. म्हाजो फोन ऑन आसा. हां डेटा कंप्लीट ऑन आसा. हां पळोवचो ओके फूल डेटा ऑन आसा. हां ओके हां आतां म्हाका एक मिनीट. आतां म्हाका आनी एक मेसेज धाड. ओके कितें धाडू तें सांग. म्हाका आमी आयज लेट्स मीट फॉर डिनर म्हणून. ओके पूण व्हरचो पडटलो म्हाका फक्त हें ना व्हरतलो काय ना धाड तूं message. डिनराचो एक सिंबल तोय धाडटा जाय जाल्यार. ओके लेट्स मीट फॉर डिनर. ओके धाडली. हय आतां ओके ओके डबल टीक येयलो. हय ओके ओके हे आतां डियर गिरीश सर प्लीज कम विवरां दाखय दिसता सारको. ओके सिंगल आनी डबल. ओके ओके डबल टीक आयलो. सो वॉट आर यू ट्रायंग टू से. So- तुका ब्लॉक केलो म्हणून त्या MK शेखाक ताणें. सो हांव कोणें कांय कितें म्हणून हांव तुका सांगलें तुका व्हॉट्सअप खेळया. केलें कितें तुवें आतां. हांवें तुका पयलीं ब्लॉक केलो. ओके ओके हां तुवें मेसेज धाडली म्हाका. हां ती म्हाका मेसेज डिलिव्हर जावचीच ना की तुका ब्लॉक केलो आशिल्लो. मागीर तुका हांवें अनब्लॉक केलो. ओके तुका डबल टीक येयली. हां सो तुगेली एकूच मेसेज म्हाज्या मोबायलाचेर डिलिव्हर जाल्याक. ओके ओके तुजी पयली मेसेज म्हाका डिलिव्हर जालना. तुज्या मोबायलाचेर दोनूय मेसेजी आसात. हय करेक्ट. हय सो जस्ट म्हणलें आतां हांवें पयलीं तुका ब्लॉक केलो. सो ब्लॉक करतकीर तुजें म्हाका कॉलूय येवपाना. सो MK शेखान जर कोणाकूय कॉल केलें ताका ब्लॉक आसता ताका ते कॉल वचपाकूच ना. हां मेसेज धाडले ताका वचपाकूच ना. आनी जेन्ना तूं परत अनब्लॉक करता तेन्ना तुका ती परत मेसेज येवचीच ना. तुका सिंगल टीकूच उरतलो. ओके दॅट्स ऑल. सो टॅक्नोलॉजी सो तू टेक्नॉलॉजी काय झगडी. कांयच ना जस्ट व्हॉट्सअप टेक्नॉलॉजी मोर ऑफ अ झगडी. तू काय म्हणली जस्ट व्हॉट्सअप सो खेळ. यू मीन टू से अमित पाटकरान MK शेखाक ब्लॉक केलो. हांव तेजेर काय तू काय म्हणलें फक्त व्हॉट्सअप खेळया इतलेंच. तेजेर आनी कांय उलोवचें ना. तुजे हेजेर दोन मेसेजी धाडली तुवें म्हाका. एक सिंगल सिंगल टीक आसा एक हेजेर डबल टीक आसा. ओके म्हाज्या मोबायलाचेर फक्त एकूच मेसेज येयल्या. सो तुजी विवरां दाखयली पयली विवरान. तुमचे व्हॉट्सॅपाचे कितें तरी तुमचे बद्दल. सो ताणें मिटिंगेचो एक्चुअली इश्यू जावपाक जाय आशिल्लो. आमकां कॅमेराचेर एडमीट करपाक पडटा पूण हें तुमचें काम आशिल्लें. जर तुमी एक मिटिंगा व्हडलो न्यूज केलो मिडिया कडेन कशें पावलें म्हाकाय खबर ना. हें PAC मिटिंगेचें एक्चुअली अन्याय जालो जाल्यार तो आमच्या सुनील गावडणकर वर्किंग प्रेसिडेंटाचेर.
कारण आमच्या PACची जी PAC कमिटी आसा तिजेर सुनील कवठणकर ना, पूण आमी जेंका स्पेशल इन्वायटी म्हणून आपयतात ती तुका आपयल्ले आमी, तितून आमी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटाक आपयले आनी हेका आपयले. सो आमची एक मिस्टेक जाली की सुनील कवठणकराक आमी त्या मिटिंगाक आपयले ना, बिंग अ वर्किंग प्रेसिडेंट, की आमी ते बेजिकली हें जालें ते म्हाज्या लक्षांत उरलें ना आनी शेख बाबाची तितूंत मिस्टेक ना, की आमच्या त्या लक्षांत येयलें ना कोणाचें. पूण एक्चुली मिडियान जर कोणाक हें करपाक जाय आशिल्लें जाल्यार सुनील कवठणकराक मिडिया PAC मिटिंगाक आपोवना म्हणून तेजेर अन्याय जालो हें जावपाक जाय आशिल्लें. पूण सुनील कवठणकर हो 20 वर्सां सुमार 20-25 वर्सां पार्टीचो कार्यकर्तो, ताका पार्टी बद्दल कंप्लीट मोग आसा. त्याने पार्टी खंयच टिमेस त्याने खंयच कोणाक सांगना, तुमकां कोणाक खबर ना हांव पयलीं फावट सांगता. सुनील कवठणकराक सांगपा जाता न्ही कोणाक मिडियाक आपल्या येवन विचार तूं PAC मिटिंगेक कित्याक गेलो ना काय म्हणून. आमी सुनील कवठणकर सांगता आशिल्लो न्ही आपल्याक मेसेज येवन ना जावं आपल्याक खबर ना म्हणून मिटिंगेचें. पूण सुनील कवठणकरान तें केलें ना. आरे हांवें ताका आजुनूय फोन केलो तो म्हाजेर एक्चुली बेजारी आसपाक शकता न्ही, सहजीक न्ही, तो एक वर्किंग प्रेसिडेंट आनी कालचे PAC मिटिंगेक तो हजर नाशिल्लो. सो दीस इज ही मिस्टेक आमचे वतीन जाली, हांव पब्लिकली ती एक्सेप्ट करता. आनी आमी त्याच बरोबर अमरनाथ पणजीकर आनीक सोशल मिडिया म्हणजे मिडिया सेलाचे चेअरमॅन आनी सोशल मिडिया चेअरमॅन हेंकाय दोगांयकूय आपयलें ना. आमचें तें कितें जालें लक्षांत उरलें ना, ते स्पेशली इन्वायट म्हणून तांकां आपोवपाक जाय आशिल्लें एक्चुली. ओके, एनीवे. पूण पाटकाराक आपयल्लो. पाटकाराक डेफिनेटली आपयलो. हांवें परत व्हेरीफाय केल्लें आमच्या शेका कडेन की ते आपणे ताका फोनूय केल्ले आनीक मेसेज येता. सो आमकां सद्या तुवें 3 मोर कॉन्ट्रोवर्सी दिल्ली आसा, आतां सुनीलाक फोन मारून स्टेटमेंट घेवपाचो. सुनील पार्टीचो न्ही तो पार्टी डॅमेज करपाक सुनील केन्ना दिवचे ना. सुनीलान खंयच पब्लिकली स्टेटमेंट केलें ना. सो ही एक ताका पार्टी बिल्ड केल्या न्ही सुनीलान ओवर 15-20 इयर्स स्ट्रगल केला न्ही. पण एक पाटकाराचें सांगता ते खरें. आपूण म्हणटा तो एक 4-4.5 वर्सां ह्या पार्टी खातीर इतलो स्ट्रगल केलो आनी आय एम बींग सायडलायन. खरगेच्या मिटिंगेक ताका एक स्पीच करपा खातीर तुमी अलाव करपा जाय आशिल्लें. खरगेच्या मिटिंगेक आमी बॉडी लँग्वेज पळयली, यू आर नॉट इवन लुकींग एट पाटकार. हांवें सगळ्यांक बरोवन विश केला न्ही सगळे सायडीन. वयल्या हांव एड्रेस करता आसतना इवन हांवें एड्रेस टीम ताका भाशण करपाक एक चान्स दिवपा जाय आशिल्लो. भाशणाचें पळय पाटकर बाबाक तो तसो काँग्रेसीन नवीन न्ही तो. तेणे तेजे टेन्युअराक मिटींग जाल्लो नाशिल्ली न्ही एक राहुल गांधी लेवल जावं खरगे लेवल. सो नॉर्मली तेजी जेन्ना मिटींग जाता तेन्ना त्या येवचे पयलीं मिटिंगे सगळे स्पिकर आमी काबार करतात नॉर्मली. ओके, आनी थंय नॉर्मली 2 स्पिची मॅक्झिमम ते अलाव करतात. हितून नाल्यार तेंकां हें जाता. सो ह्या हितून तरी सुद्दां आमी कॅप्टन सावथ गोवाचो MP आनी सावथ गोवा मिटींग जाता आमी ताका सांगलें थंय आनीक एक इन्चार्ज. सो अशें करून 4 स्पिची जाल्ल्यो आशिल्ल्यो. बाकी सगळे थंय 3 ex-PC प्रेसिडेंट आशिल्ले. एदवार्द फालेरो एक व्हेरी सिनियर लिडर, युनियन मिनिस्टर, कितले वर्सांचो MP, ताकाय स्पीच करूंक मेळना. सार्दीन ex-PC प्रेसिडेंट, ex-CM, ex-MP, ताका सुद्दां पयली स्पीच दिल्ली. अंजली निंबाळकर इज द इन्चार्ज ऑफ गोवा, तिकाय स्पीच करपाक मेळना कित्याक आमी सगळे एअरपोर्टा वयल्यान येता म्हणल्यार येता न्ही. सो हो थोडो प्रोटोकॉल आमकां लागता सगळ्यांक डेफिनेटली. सो पयलीं आमी सगळ्यांक स्पिची दिल्ल्यो. सो पयलीं कोण कोण थंय आशिल्ले ते ऑलमोस्ट आमी आमचे OBC डिपार्टमेंट चेअरमॅन बाकीचे जे आशिल्ले थंय वेरियस फ्रॉम OBC SC ST आमचे ते प्रायोरिटी दिल्ली, यूथ काँग्रेस, महिला काँग्रेस आनी बाकीचे सिनियर लिडर आसते. म्हणजे पाटकाराक स्पीच करपाक दिवना. नाही तो थंय त्या टायमार जर आशिल्लो खरगे साहेब येवचे पयलीं जाल्यार डेफिनेटली स्पीच लेट पावलो म्हणटा. सो आमी प्रोटोकॉला प्रमाणे एक्चुअली 2च स्पिचीज आसतात पयलीं नॉर्मली थंय. आमी सावथ गोवाचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट आमी ताका अवॉयड करपाक शकना आशिल्ले, इन्चार्ज अवॉयड करपाक शकना. वेलकम स्पीच हें जालें युरी आलें माव. सो तो सुद्दां टायम खूब जालो. खरगे साहेबान 2 फावटी सांगलें की मातशी आनीक शॉर्ट करा म्हणून स्पीच. ओके, दुसरें आतां ह्या मेन गजाली खातीर सगळ्यांचें लागलें. एक गोवा फॉरवर्डान तरी पॉज दवरला म्हणून सांगला एलायन्स स्टॉकाचेर. पूण तुमची एक जबाबदारी आशिल्ली जेन्ना पार्टीचो चीफ येता हांगा तेन्ना ह्या विशयांचेर एक तरी अलायन्स बरें एका आपोवना फायन आसा. कोणाक विजयान जर पॉज धरला, RGP बरोबर तुमी सांगिल्ले एलायन्साक रेडी आसा तांकां आपोवना. आम आदमी पार्टी तर म्हणटा की आमी रेडी आसा तांकांय आपोवना.
खंय आपोवना तांकां म्हणजे ते आपोवन खरगे बरोबर एक मिटींग घेवन ते बाबा तुमकां आतां कशें एक्सप्लेन करपाचें सांग पळोवया. नॅशनल लिडर्स हं. अलायन्स टॉकाक इनवॉल्व जायनात. अजून अलायन्स टॉक सील जाल्लो ना. हां पार्टी लिडरशिपी बरोबर लास्ट टायम गोवा फॉरवर्डचे अलायन्स सील जातकर ते राहुल गांधीक मेळ्ळे. हं. कळ्ळें. सो आमच्या खंयच्याय स्टेटीन कित्याक हांव खूब राज्यांनी हांवें काम केल्लें आसा एज अ इन्चार्ज आनी हांवें अलायन्स खूब कडेन केल्लीं आसा. सो अलायन्स करता आसतना प्रायमरी जो जॉब आसता तो लोकल लेवल लिडर्स. सो पयलीं लोकल आमी मेळटले तेजे नंतर आमी तांचे बरोबर इंचार्जा बरोबर सुद्दां आमी पावले ना. सो पार्टीचे नॅशनल प्रेजिडेंटा बरोबर जावं राहुल गांधीजी बरोबर मिटींग करप खूब पयस. सो पयलीं आमी ऑन बोर्ड येवपाक जाय, अलायन्स ऑन बोर्ड येवपाक जाय आफ्टर डिस्कशन आनी तेजे नंतर मागीर ते इंचार्जा बरोबर बसतात आनी इंचार्ज आनी सगळे टर्म्स सगळे एग्री जाले तेजे नंतर फायनल जे हें आसता ते आयदर खरगेजी जावं राहुलजी बरोबर एक मागीर फोटो मारून आमी ते अनावन्स तूं करता. वेळ हो काडटा process. दिसना सध्या ह्या सगळ्या विशयाचेर. आमी खंय करता आमी सगळे पार्टीक अप्रोच केल्ले आसा. हांवें परत आयज सुद्दां एनसीपी येवन मेळ्ळी तुमकां. आयज आम आदमी पार्टीच्या वाल्मिकी बाबाकूय फोन केल्लो हांवें. मे बी तो खंय तरी बिजी आसतलो. यू वील रिवर्ट इट. ताका फोन केल्लो. हांवें ताका कॉल केला आयज मेळोया म्हणून सांगपा खातीर. आयज विरेशाक फोन केल्लो हांवें सकाळीं सांगपाक की आमी मेळया तेंची तो आमची PACची काय कसली तरी असेंब्ली मिटींग आसा. हांवें तेजे नंतर अवश्य आमी मेळपाक शकता. ताणे म्हणलें आमी डेफिनेटली मेळोया म्हणून आयज. सो आमी खंयच गोवा फॉरवर्डचे ते टॉक्स तेणी थांबयल्लो आसा. थांबोवन सुद्दां म्हाका खबर ना कित्या खातीर पूण त्यांचो अध्यक्ष विजय बाबान कंटिन्युअस आमचेर कित तरी टिप्पणी करीत आसात. एक फावटी हाय कमांडाचेर टिप्पणी, दुसरे फावटी की जल्ल्या पार्टीचेर कॉक्रोचीसा चड मेळटली. तेजे नंतर काँग्रेस पार्टी भितर फूट आसा. तेजे नंतर तेणी युनिटी तेंची पार्टी भितर करची. म्हाका दिसता ही करून सुद्दां स्टेटमेंट तुम्ही पळयलां आमचे एक कोणी तरी रिएक्ट परत केलें ना. म्हणजे आमी कंप्लीट म्हणजे युनिटी जावची, एकवट जावचो हें आमी करता आसतना आमी कितले सोंसताय बीन कित्याक पार्टी जाता पार्टी कॅडर रिएक्ट जाता. बाबा आमकां क्रिटिसायज करता जावं आमचेर टिप्पणी करता. आमी खंयच रिएक्ट जालो ना. कारण आमकां तो जो एकवट गोंयकाराचो करपाक जाय, सगळे पार्टीचो करपाक जाय, त्या खातीर आमी जितले जाता तितले आमी सोंसपाक आमी तयारी दवरता फक्त गोंयच्या लोकांच्या उल्या खातीर. सो आमी वी वील वेट टील गोवा फॉरवर्ड डिसायड टू रिस्टार्ट द टॉक्स. वी वील वेट पेशंटली. We have no problem. Till then, we will start talks with So other. you are open for alliance with them. We are open. Although they have stopped it, they started talking against us. Absolutely, आमी ते घेवन बसना. आमी पाशयेसान रावतले, सोंसतले. हे सगळे आमी गोंयच्या लोकां खातीर आमी करपाक सोदतात. फातोर्डा ब्लॉक काँग्रेस आसा पळय न्ही, तांणी पोस्टर बिस्टर रिलीज करून ऑलरेडी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचेर आनी BJPचेर अटॅक करपाक सुरू केल्लो आसा. सो तुमी सोंसता म्हटल्यार म्हाका दिसना फातोर्डा ब्लॉकाचे आमी कितें आसा ब्लॉक लेवलाचेर एक्टिविटी ते आमी आमचें परमिशन घेवन करनात नॉर्मली. पूण हांवें मातशें पळयल्लें तें. सो ब्लॉक लेवलाचेर एक्टिविटीज त्यांनी स्टार्ट केल्ले आसतल्यो. कारण आमी 40 मतदारसंघाक आमी सांगला एक्टिविटीज पळय एक्टिविटी नॉर्मली करप ब्लॉक लेवलाचेर हे एक्चुअली इज अ गुड सायन फॉर द अलायन्स. म्हणजे गोवा फॉरवर्डाचेर क्रिटिसायज करप इज अ गुड सायन. आमी खंय क्रिटिसायज हांवें पळयलें ना तेंचे क्रिटिसायज करता जाल्यार डेफिनेटली आय वील टॉक. BJPचेर केला, गोवा फॉरवर्डाचेर आय वील डेफिनेटली ट्वीट केला ताजेर. I will talk to the block. कित्याक म्हाका खबर नाशिल्लें, हांवें पळोवंक नाशिल्लें तें. पूण आमी टोटल पाशेस काडून आमी रावतले जो मेरेन गोवा फॉरवर्ड परत डिसायड करतलो की ओके नाव वी आर रेडी टू टॉक्स. टील देन वी वील वेट पेशंटली. एक तूं मदींच इंटरव्यूक स्टेटमेंट केलो, वील कम टू इश्यूज एंड अदर थिंग्स, पूण तेच्या पयलीं एक स्टेटमेंट केलो एका इंटरव्यून की आपूण कॉन्टेस्ट करतलो म्हणून. सो आयडियली यू आर अ वोटर फ्रॉम फातोर्डा कळ्ळें. आनी मागीर लोकांनी म्हणपाक लागलो की ते गिरीश धमकायता काय कितें विजयाक की आपुणूय कॉन्टेस्ट करतलो रावत, अशें कितें आसा क्लॅरिटी ताजेर?
म्हाजे आनी विजय बाबाचें उलोवणें खूब तेंप जालें चालू आशिल्लें आनी तातूंत भितर तेगेलें म्हणणें आशिल्लें हेंच आशिल्लें जेन्ना तुमी ताचो अर्थ कंप्लिटली मिडियान डिफरंट लायलो. ऑन द कॉन्ट्ररी विजय बाबान म्हाका एनकरेज केला, यस यू शूड कॉन्टेस्ट दीस इलेक्शन. इवन वेन आय मेड दॅट स्टेटमेंट ही हॅज वेलकम दॅट स्टेटमेंट एंड सेज आमी सगळे एक जावन कॉन्टेस्ट दिस इलेक्शन. येस. फ्रॉम वेर? पार्टी वील टेक अ कॉल ऑन दॅट. Except Fatorda. Vijay will not take you over come and contest against me, no. तुम्ही मरे अननेसेसरी कन्फ्युजन करपाक सोदतात आनी मागीर म्हणटा ना तुमी अलायन्स जायना, तुमची पार्टी भितर स्प्लीट सगळे करपाक तुमीच जबाबदार आसता सगळे. You say no except Fatorda. केन्ना रे जेन्ना एक पार्टीचो एडवर्टायज येयलो गोवा काँग्रेस त्या दीस सगळे मिडियांनी वर्टिकल स्प्लीट इन काँग्रेस, अजुनूय म्हाका ती स्प्लीट खंय आसता दिसत ना. आनी हांव मिडिया विचारता बाबा स्प्लीट खंय आसता तें दाखयात. खोट आमची पार्टीचो असो दुसरी पार्टी केली. सो ही स्प्लीट ही तुमच्या मायंडान आसा आनी तुमी ते लोकांच्या तकल्यान घालत आसता. Are you so innocent? आनी Are you so innocent? हें काम सीएम ऑफिसांक बसोन तेंगेली जी सिनियर टीम पळयता ती बरे तरेन सारकी करता. म्हणजे सीएम आपल्यालें काम जें आसा सगळें स्प्लीट करप कन्फ्युजन दाखोवप सगळें तें वेवस्थीत करता. हांव ताका ब्लेम करना. आनी सीएम हें पळयतलो की आमची पार्टी भितर युनिटी जावपाक जायना, अलायन्स जावपाक जायना हें तो पळयतलो. कारण अलायन्स जाले त्या बरोबर तो घरा, अलायन्स जायना हेजो फायदो पयलीं कोणाक जातलो? बीजेपीक जातलो. आनी अलायन्स जालें जाल्यार पयलें लुकसाण कोणाक जातलें? बीजेपीक जातलें. But you are not saying बीजेपी इज except अ बेनिफिशियरी. आनी हो सीएम आसा तो हो खूप धूर्त आसा, हो खूब स्मार्ट खेळी खेळटा, हेका अंडरस्टिमेट करपाचो ना. त्या खातीर आमी सगळ्यांक युनायट करपाक सोदता डिस्पायट आमचे क्रिटिसिजम सोसून सुद्धा. You think I will leave that question? I will not leave that question. Except Fatorda म्हणून तुवें अजून. I will contest. फातोर्डा आमचो ऑलरेडी सांगला न्ही, फातोर्डा आमचो ऑलरेडी जो अलायन्स आसा त्या अलायन्साचो आमचो कॅन्डिडेट आसा. सो हांव थंय लढपाक शकता हें म्हणपाक सुद्दां कशें शकता काय म्हणटा हांव. सो अशें म्हणल्यार अशें हांवें ज्या मोमेंटा हांव अलायन्स फातोर्डा कॉन्टेस्ट करतलो म्हणून सांगतलो त्या दीस आमचे अलायन्स स्टॉकूच बंद जातले न्ही. If no alliance then? आमी अलायन्स जातलेच न्ही, आमी करतलेच कशें 100%. ते तुमी कितें केला ते आमी पळयतले न्ही बसोन. मिडियान चड टेन्शन घेवपाचें Media is more interested in alliance than your own party. मिडियाक आमी सांगतले कितें जातलें तें सगळ्यो गजाली आमी मिडियाक सांगपाक शकता. मिडिया थ्रू आमी अलायन्स पार्टनरा कडेन उलोवपाक शकता. आमी आमची टॉकिंग टर्म्स आसा, तेंची टिमूय आमची टिमी कडेन टच आसा. सो डेफिनेटली Pause आसा. पॉज आसूं न्ही, पॉज आसूं स्टॉप जालें ना न्ही. Pause is not stop. Correct. Comma आसा, स्टॉप जावना, फुल स्टॉप जावना. सो तुमी टेन्शन कसलेंच घेनाका, सगळे मिडियांनी टेन्शन घेवप ना. आमी टॉक्स चालू दवरतले. सीएमा थोडे टेन्शन घेवनी हेजें, बीजेपीक थोडें टेन्शन घेवनी. ओके, एक विशय आसा जाका लागून मदींच बोवाळ जालो तो म्हणजे एअरक्राफ्ट. सो आमी म्हणजे खुबशे जाण उलयतना अशें म्हणपाक लागले की गिरीशाक चार्टर्ड फ्लायटाचे चड पडला आनी ग्रावंड रियल इश्यूजाचे कमी पडला काय म्हणून. चार्टर्ड फ्लायट कोणाचे कशें हेजेर गिरीश टायम वेस्ट करच्या परस आनी गांवांत जे विशय आसा ताजेर चड टायम वेस्ट करपाचे म्हणून. वॉट इज युअर रिएक्शन टू दॅट? आमचे ब्लॉक लेवलाचेर आमी प्रोटेस्ट एजिटेशन ऑलरेडी आनी इश्यू घेवप हें आमकां ऑलरेडी तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा. इमिजिएटली आमचे थोडे जे प्रायोरिटीज इश्यूज आसा ते आमी आतां मुखार व्हरतले. आमी जी यात्रा आसा ती यात्रे मार्फतूय आमी खुबशे इश्यू हँडल करतले. लोकां बरोबर आमची चर्चाय जातली. आमचे जेन्ना यात्रा आसतली तेंच्यो वेगळ्यो मिटिंग्यो आमच्यो वेगळ्या वेगळ्या वाठारांत जातल्यो आनी त्या मार्फत आमी इश्यूज खुबशे घेतले. तेजे पयलीं आमी चार्जशीटूय फायल करतले आनी तेजे नंतर आमी मॅनिफेस्टो प्रिपेर करतलो. आमचो MP कॅप्टन विर्याटू बाब सो हेणें काम ऑलरेडी स्टार्ट केल्लें आसा. सो चार्टर्ड फ्लायट जो आसा तेजो इशू म्हाका जर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री नाशिल्लो आनी तो एक कित्याक 10 चार्टर घेवन भोंवलो, प्रायवेट जेट्स घेवन भोंवलो, हांव तेजेर उलोवपाक सुद्दां नाशिल्लो. पूण तो एक जबाबदारची पोजिशन आसा, गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणून आसा. गोंय राज्याचेर 35,000 कोटीचे लोन्स आसात आनी टोटल लायबिलिटी जर पयली गोंयची जाल्यार ती 40,000 कोटीची मायज जाता. म्हणजे आयज गोंयकाराचे तुज्या आनी म्हाज्या आनी तुमचे सगळे व्ह्युवर आसात त्यांच्या माथ्याचे जवळ जवळ 2-2.5 लाखांचो लोन आसा. आनी लोन कोणें काडलात? तेणी काडना, तुवें काडना, हांवें काडना, सरकारान काडला. आतां इतलो लोन आसतना
तुमी लायटी बिलां मायज करतात तुमकां पयशे जाय म्हणून, नळा बिलां वाडयतात, रस्त्यार तुमी पळयलां कशे खडकुले पडून लोकांक त्रास जाल्ले आसात. प्रत्येक गजाल आयज म्हारग जायत आसा. आनी ह्या हितून मुख्यमंत्री जर प्रायवेट जेटान भोंवता, कांयच रॉंग ना भोंवत जाल्यार सुद्दां, पूण ताणें सांगचें की हे प्रायवेट जेटाक आपूण भोंवता. पयलीं म्हणजे ताणें मान्य करता आपूण भोंवता. हांव ताका फक्त प्रश्न विचारल्यात, भोंवता जाल्यार भोंवता म्हणपाचें. भोंवता जाल्यार तेजे पयशे कोण पे करता? गव्हर्मेंट पे करता, इतले लोन जाली आसून सुद्दां. तो स्वता पे करता, व्हेरी गुड. म्हणजे तो सरकाराचे पयशे घेवन आपले पयशांचेर जेटांनी भोंवता. आय विल डेफिनेटली वेलकम इट, बट लेट हिम से इट. कारण त्या जेटाचो मेंटेनन्सूच कॉस्ट म्हयन्याक 25 लाख आसा, फक्त मेंटेनन्स कॉस्ट. जर थर्ड पार्टी कोण करता, एक खंयची प्रायवेट कंपनी रजिस्टर करून ती ओन करता ते जेट, जावं आनी खंयची कंपनी ओन करता, जावं आनी एक थर्ड पार्टी ओन करता आनी ती स्पॉन्सर करता मुख्यमंत्र्याक भोंवपाक, केन्नाय ताका फुडें वचून येवपाक. म्हाका खबर ना, म्हणटात पंढरपूरचे कोणी म्हणटा वारी करतात चलोन वचपाची. आमचो मुख्यमंत्री विमानान वारी करता पंढरपूरची, अशें म्हणून आयकलां, खबर ना, मुख्यमंत्र्यान सांगचें. ह्यो गजाली आयकूं येता न्ही आमकां. तूच शुअर ना आसताल ना ते. हांव विचारता न्ही, आमी ओपोजिशन, आमचें काम सरकाराक विचारपाचे, प्रश्न मुखार हाडपाचे. कारण हे लिंक आसा डायरेक्ट कॉमन मॅनाक. जेन्ना कॉमन मनशाक पेट्रोल घालपाक आयज त्रास जाता, आनी पेट्रोलाचेर गाडयो कश्यो त्यो नितीन गडकरीन कशी प्रॉब्लेम करून दवरलेलो आसा देशांक, तो E20 करून तो ऑलरेडी आसा. सो लोकांक हांगा सामान्य मनशाक गाडयेक पेट्रोल घालून भोंवपाक मेळना. मुख्यमंत्री जेट प्रायवेट टुरूय आसतात, ऑफिशियल टुरूय आसपाक शकतात. सो आमी प्रश्न विचारता, हें आमचें काम ओपोजिशनाचें. जेन्ना डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजा मुख्यमंत्री आसतना ताणें बलेनो कार घेतली, म्हाका दिसता तेन्ना 3-3.5 लाख बी आसतले. BJPच्या युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी वचून थंय दामोर लायलो त्या गाडयेक, म्हणजे इतली म्हारग गाडी घेतली म्हणून. म्हणजे आमकां मुख्यमंत्र्याक विचारपाचोय अधिकार ना. पण करता करून सुद्धा तुमचे कडेन ॲक्च्युअली सम डॉक्युमेंट शुड हॅव बीन देअर की बाबा CM करता अशें म्हणून. तुम्ही फक्त डाऊट निर्माण करता. प्रश्न उपस्थित करप हें आमचें काम. मागीर थंय GMRाक क्लॅरिफिकेशन दिवपाक हें GMRाचें नांवूच घेवना आशिल्लें. म्हणजे देर इज अ रिकॉर्ड विथ GMR which says व्हिडिओ काडिल्लो ताजेर की SRची 3 why they have to give? I've never asked them. आनी कोण दितलो तर? कोणे प्रेशर घातलें तांकां? विमानतळ खंय आसा? प्रेशर कोणे घातलें तांचेर? प्रेशराचे प्रश्न ना. बेळगांव कित्याक विचारना? फक्त तुमी मोपात कित्याक आमी 2 कडलें नांव घेतलेलें बेळगांव एअरपोर्टाचेर ना. लँडेड एअरक्राफ्ट आसा. तुमी बेळगांव कित्याक विचारलें ना? सो बेळगांव एअरक्राफ्ट आसा म्हणटा तूं? हांवें 2 कडेन म्हणलेलें न्ही, सद्याक दोनी कडेन ना तें. सध्या दोन्ही कडेन. No, but are you not creating a situation wherein you are creating a doubt? And secondly, एक आसा, दुसरी गजाल आसा जे बाकीचे रिएक्शन आयले की कर्नाटकाचो चीफ मिनिस्टरा खातीर खास ताजे चार्टर्ड आसता, कळ्ळें. पंजाबाचे चीफ मिनिस्टरा खातीर तो आमी पळयले ते दिसा आपलो चार्टर्ड घेवन आयिल्लो आसा. म्हणजे चार्टर्ड आसप इज नॉट एन ऑफेन्स. हांवें खंय म्हण पयलींच सांगलां, आमचो तर मुख्यमंत्री चार्टर घेवन भोंवता आनी गव्हर्मेंट सांगचें न्ही, आमचे टॅक्स पेयरांक कळचें. आमचे लोकांक म्हणजे आमचे 40,000 कोटी आमची लायबिलिटी आसतना आमी चार्टर हायर करून भोंवतात, डेफिनेटली कळचें. धाकले राज्य मोठी राज्यां भितर फरक आसता. आमच्या एक गांवांक साकून दुसऱ्या गांवांक वचपाक मॅक्झिमम कितले लागतले? 2 वरां. 2 वरां मायज काय खंयच लागची ना. 1 वर पुरो. तूं जर गोंयांकूच भोंवता आसतना तर तूं प्रायवेट जेट घेवन भोंवलो जाल्यार तुका एअरपोर्टाचेर वचोन थंय देंवता म्हणल्यार तूं गाडयेन पावतलो. सो गोंयची परिस्थिती तूं पंजाबा कडेन डिस्कस कंपेर करपाक शकता, कर्नाटका कडेन करपाक शकता. पूण हांव कांयच म्हणना. आमचो मध्य प्रदेशाचो जो आमचो लिडर आसा कमलनाथ प्रायवेट जेट घेवन भोंवता, पूण तो त्याची कंपनी ती ओन करता आनी तो सांगता आपूण घेवन भोंवता, आपूण आपले पे करता. पूण तो इलेक्शनचो मुद्दो जावपाक शकता फॉर अ काँग्रेस. डू यू थिंक इट इज एन इलेक्शन इश्यू? सी, आयज गोंयकाराचे परिस्थिती खंय पावल्ली आसा. जॉब्स, फायनान्शियल क्रायसीस. आयज गोंयकार कसो जगता? गोंयकाराक आयज सांगनी देखून पेट्रोल घालपाक त्रास जाता. गॅस आयज म्हाका स्वताक गॅसाचे प्रॉब्लम. म्हाका 35 जवळ जवळ 4-5 दीस आमकां गॅस नासतना काडपा पडटा. म्हणजे तेणी ती
तेणी अच्छे दिन म्हटले आनी ही परिस्थिती केल्ली आसा. सो ह्या सगळ्या हातून जेन्ना आमच्या राज्य 40,000 कोटीची लायबिलिटी आमच्या कडेन आसतना आमी हें अफोर्ड करपाक शकता काय हेजेर डिस्कशन जावपाक So this is the जर issue. अजून सीएमान मान्य केल्लें ना, गव्हर्मेंटा कडेन हेजेर ऑफिशियल कांय दिल्लें ना, बीजेपी पार्टीन हेजेर कांय रिएक्शन दिल्लें ना. सो दिवचें न्ही, आमी आमचें काम प्रश्न विचारपाचे. तुमी जीएमआराक कित्याक उत्तर दिवपाक लायतात? सो उत्तर सीएमा कडल्यान म्हणजे दुसरें लास्ट आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट, इज काँग्रेस रेडी फॉर एसटी रायट नाव? आतां जेन्ना एसटी रिजर्वेशनाचो विशय चल्लेलो आसा आनी अशें दिसता आनी अशें म्हणटा की एसटी रिजर्वेशन जातलें. सो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी एसटी रिजर्वेशन जातलें आनी ताका लागून एसटी समाज बीजेपी वटेन वचपाची शक्यताय आसा. वॉट इज युअर पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी? सी, काँग्रेस पार्टीन सदांच हें केलां की रिजर्वेशन हें म्हणजे एक हो अधिकार, एम्पावरमेंट कोणाक? ल्हान समाजाक, एसटी समाजाक हो तांचो अधिकार. केन्ना मेळपा जाय आशिल्लें तांकां? 2013 काँग्रेस पक्षान केंद्र सरकार आसतना 3 नोटिफिकेशन काडली. ओके, ऑर्डिनन्स काडली तांकां अधिकार मेळचो म्हणून. तितूंतले सगळे राज्यांनी एसटी रिजर्वेशन इम्प्लिमेंट केलें. ज्या राज्यांनी एसटी सायजेबल आसा. गोंय हें एकमेव राज्य, हांव हरियाणा आनी पंजाब ही 2 राज्य कुशीक दवरता कारण दोनी राज्यांनी एसटी पॉप्युलेशन ना. गोंय हें एकमेव राज्य, गोंयकारांक खूब जाणांक खबर ना, एसटी समाजाक खबर ना. गोंय हें एकमेव राज्य गेले 13 वर्सांक एसटी समाजाक रिजर्वेशना पासून वंचीत दवरला. आनी हाका पूर्णपणे कोण जबाबदार? पळय दामू विचारता काँग्रेसीन कितें केलें काय म्हणून. ताका पयर उत्तर दिल्लें हांवें की 2013 आमी ऑफिशियल गॅझेट काडून हो रिजर्वेशनाची प्रक्रिया सुरू केल्ली. तेजे नंतर बाकी राज्यांनी जाली. उत्तर प्रदेशाक सुद्दां 2 सिटां रिजर्व जाल्लीं आसात. थंय डिस्प्यूट जावन सुद्दां गोंयांक हेणी मुद्दम डिस्प्यूट केलो. जसो फोंडा बाय इलेक्शन तेणी सिस्टमॅटीक कोणाक कळो सुद्दां ना. त्यांनी ज्या दिसा इलेक्शन डिक्लेअर केला त्या दिसा तांकां खबर आशिल्लें इलेक्शन जावचें ना म्हणून. तेणी ठरयल्लें. तशेंच तेणी एसटी रिजर्वेशन गोंयांत दिवपाक ना हें 2013कूच जेन्ना तेंचो सरकार आशिल्लो तेन्ना ठरयलें की काँग्रेसीन केंद्राक दिलें. गोंयांक बीजेपी सरकार आशिल्लें. 2014 आमचो केंद्राचो सरकार गेलो, बीजेपीचो सरकार येयलो. पूण गोंयांक कितें केलें तेणी? 4 एसेंब्ली आयडेंटिफाय केल्यो आनी खंयची घातली? एक कॉन्स्टिट्युएन्सी मुद्दम जावन मयें ह्या जाग्यार. खंयचो एक ऑफिसर ही मिस्टेक करपाक शकता, येदी व्हडली मिस्टेक जावपाक शकता जो मेरेन पॉलिटिकल प्रेशर ना जाल्यार. सो तें कित्याक केलें तेणी? मयें दाखयलें की हांकां एसटी रिजर्वेशन दिवपाचें नाशिल्लें म्हणून हांवें तांकां चॅलेंज केल्ली. तेन्ना म्हाजे व्हिडिओ ते व्हायरल केले. खूब तांकां खबर ना हो तांकां ट्रॅप आशिल्लो म्हणून. म्हाजो व्हिडिओ व्हायरल करताले, हांव चॅलेंज करतालो तांकां बीजेपीन खुबशे. सो तांकां चॅलेंज केली की तुमी करूनच दाखया म्हणून, कारण हिस्ट्री ती आसा. सो म्हाका अजुनूय खात्री आसा की हें रिजर्वेशन फोंडा बाय इलेक्शन जातलें. एसटी रिजर्वेशन हें फोंडा बाय इलेक्शन जातलें. कशें? जावचेंच ना म्हणटा तूं. कशें? चॅलेंज ते करतले सगळे. शेवटची दाखोवपाक जाय न्ही, मतां जाय न्ही एसटीची. आनी तांकां दिसता कितें? एसटी समाजाक ते अशें करून विश करपाक शकतात, फटोवपाक शकतात परत. मात तांचो जेन्झी जागो जाल्लो आसा. हांव तांचे व्हिडिओ पळयतां एसटी समाजाचे. यंग भुरगीं प्रश्न करपाक लागल्यांक बरें दिसता, चॅलेंज करता सरकाराक. सो फोंडा बाय इलेक्शन जातलें म्हणजे कितें करता अशें दिसता? फोंडा बाय इलेक्शन जालें ज्या दिसा फोंडा बाय इलेक्शन डिक्लेअर केलें न्ही त्या दिसा हेणी ठरयलां की हें इलेक्शन जावचें ना. सो आतां कितें करतले एसटी? तेणी इलेक्शन पयलीं डिक्लेअर केलें ना. सार कितें तो लिगल फ्रेमवर्कान हाडटा आसतना थंय सोडलें आनी तेंच्याच मनशाक धाडलें आनी चॅलेंज केलें फोंडा बाय इलेक्शन. आनी इलेक्शन कमिशना कडेन सेटींग केलें. इलेक्शन कमिशन हें बीजेपीचें कमिशन जाल्लें आसा आनी तेणी हें मान्य केलें आनी इलेक्शन त्या हेजेर सिमिलर थिंग एसटीक जातलें म्हणटा. सिमिलर थिंग जातलें. तूं पळय ना लूपहोल्स दवरतले आनी तेणी दवरलेले आसाक कोणा तरी काडटले मुखार आनी ते कोर्टात चॅलेंज करतले आनी ते म्हणटा आमी केल्लें. तो वेगळो विशय. आमी केल्लें पळय कोर्टान वचून हाडयलें हें सगळ्यांनी. ही बीजेपी बहुजन समाज विरोधी, एसटी विरोधी, दलित विरोधी म्हणून आमचो खरगे साहेब हल्द्वानी गेलो. थंय
तो वयतकर ताका मागीर शुद्धीकरण केलेलें म्हणजे तुमी पळया खंयच्या जमान्याक आमी वयता ते. एस टी समाजाक एट्रॅक्ट करपा खातीर काँग्रेस कितें करतली? काँग्रेस आमी फक्त ते चॉकलेटी वांटून तसल्यो कामां काँग्रेस करना. काँग्रेस पॉलिसी डिसिजन घेता. काँग्रेस मुखाल्ले पळोवन घेता आनी ही डिसिजन आमी राजीव गांधीन 73rd and 74th अमेंडमेंटांतल्यान घेतल्यात. तितूंतल्यान तेणी ST रिजर्वेशन हाडलें अधिकारान, भीक मागलेले भशेन न्ही, अधिकारान OBC रिजर्वेशन हाडलें, SC रिजर्वेशन हाडलें, वुमन्स रिजर्वेशन हाडलें आनी तातूंतल्यान आमकां खूब स्टेटींनी लुकसाण जालें. कारण पयलीं ST, OBC, SC हे कॅन्डिडेट काँग्रेसूच दितालो. आमी सगळ्यांक फोर्स केले की तुमी कॅन्डिडेट घाला म्हणून. तितून आमकां पॉलिटिकली लुकसाण जालें पूण आमी लुकसाण मान्य केलें. पूण कोणाची तरी उन्नती जाता, ल्हान समाजाची उन्नती जाता, तें काम काँग्रेस आतां कितें करतले गोंयांत? BJP आपलो फायदो कितलो जातलो आनी लुकसाण कितलें जालें तेजे प्रमाणे तेंची पॉलिसी डिसिजन जाता. आतां कितें करतले? काँग्रेस पक्ष आपलें लुकसाण जाल्यार कोता येता पूण भौसाचें फायदो जावचो. आतां कितें करतले गोंयांत? गोंयांत रिजर्वेशन जालें आमी फायट करतले. न्ही, आय मीन टू से एस टी समाजाक काँग्रेसी वटेन हाडपा खातीर लार्जली BJP कडेन एस टी समाज आसा हे खुबशे वटेन दिश्टी पडिल्ले आसा. रायट फ्रॉम काणकोणा आसूं, सांग्यार आसूं, केपें एक ताका हें आसा, प्रियोळ आसूं, असो आसा ते समाज हांचे कडेन आसा, BJP कडेन आसा. तो काँग्रेसी कडेन हाडपाची जबाबदारी तुमची येता कारण तुमी अध्यक्ष आसा. तो ऑलरेडी येवपा लागलेलो आसा. तेंचे यूथ आयज शिकतात, यूथ अभ्यास करतात, यूथ विचार करतात आनी यूथ प्रश्न विचारपाक लागल्यात. म्हाका तें बरें दिसता. खंयच्याच ल्हान समाजाचे लोक जेन्ना सरकाराक प्रश्न विचारतात धाडसीन भिनासतना, एक्चुली हो डेव्हलपमेंटाची इज अ गुड सायन. सो आयज ST समाजाचे लोक प्रश्न विचारपाक लागले. आमचे 3200 कोटीचो हिशोब मागतात. आमचो जो रिजर्वेशनाचो बॅकलॉग आसा ते बॅकलॉगाचो हिशोब मागतात. पयलीं मागनाशिल्ले. तेंचे आमदार आसते मागनाक, ते आमदार आसते कमी पडल्यात. STचे जे आमदार आसात ते आपले फक्त खुर्ची सांबाळपाक आसा. ते एकलो जे स्पिकराची खुर्ची सांबाळटा, एकलो मंत्रीपदाची खुर्ची सांबाळटा. हे प्रश्न विचारना की हे सरकाराक विचारना. एक आतां बरें दिसता गोविंद बाब गावडे आयज थोडो एग्रेसीव जाल्लो आसा आपल्या समाजा खातीर, पूण बाकीचे ना. पूण तेंचे तरणाटे आयज उठल्यात. बट दॅट इज एडवांटेज फॉर BJP, सॉरी काँग्रेस. डेफिनेटली नाव दे आर रियलायझींग की काँग्रेस पक्षान 2013 जे आमी 13 वर्सां संघर्श केलो, तो 13 वर्सांचो संघर्श कित्याक कोणें करपाक भागलो? BJPन. काँग्रेस पक्षान हाडून दवरलें, जेवण तयार करून दवरलें, ताट दवरलें, फक्त वाडपाचें काम आशिल्लें BJPचें. तें काम सुद्दां केलें ना. हें आयज ST समाज रियलायज जाता आनी म्हाका खात्री आसा ST समाज ह्या फावटी हो बदलो घेतलो. 2 इलेक्शनाक 4 सिटां वंचीत दवरली, 4 सिटां रिजर्वेशना पासून वंचीत दवरली. कोणें दवरली? BJPन दवरली. हें आयज हळू करून तांकां कळपाक लागलां. आनी गोंय हें एकमेव राज्य, परत सांगता हांव, आख्ख्या देशा भितर तुमी चॅक करात. म्हाका त्या स्टेटमेंटाचेर BJPन ताचे नंतर कावंटर केलो ना. एज अ अर्थ तेणी म्हागेलें मान्य केलें की गोंयांत 13 वर्सां ST समाजाक रिजर्वेशना पासून वंचीत कोणें दवरलें, कित्याक दवरलें, हेजो हिशोब आमचे तरणाटी पिढी जी आसा ST समाजाची ती नक्कीच इलेक्शना टायमार BJPक विचारतली, त्यांच्या कॅन्डिडेटांक विचारतली, त्यांच्या कार्यकर्त्यांक विचारतली आनी 3200 कोटीचो जो सब प्लॅनाचेर तांचो अधिकारान तांकां मेळपाक जाय आशिल्लो त्यांचो हिशोब मागतली. देव बरें करूं तुम्ही वेळ दिला म्हणून. हे आशिल्ले गिरीश चोडणकर, गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष. वाय ही इज कॉन्फिडंट दॅट काँग्रेस वील फॉर्म दी गव्हर्मेंट, अशें तुमकां जर प्रश्न आसा जाल्यार कायंडली रिवर्स करून पळया. ही हॅज स्पोकन सो मेनी थिंग्स. सो देर इज नो वर्टिकल स्प्लिट इन काँग्रेस अकॉर्डिंग टू हिम. एलायन्साचे उलोवणी चालूच आसतली अँड दी एलायन्स जावचे अशी तांचे मत आसा. सगळे जाण एकठांय येवचे इन्क्लुडींग गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी ST समाज काँग्रेसी वटेन रावतलो असो तांकां विश्वास आसा. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग अस.